A48. संतोषाच्या बडुमड्या सुम्या तुझ्या नावान सावल्या बाबाने बनी सरी पोटा भक्तीन बलिदान भेटून कायल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परक्लिता महिमा त्रिएक देवा. या मिसची तेसावा एपर्यासात क्लिफर्ड आणि झीना मिनेजस अर्गामेस देतात. अन्विटा फेरोज अर्गामेस देतात. अनिश डिसोजा ताच्या तेसावा खातीर मीस भेटयतात. संतोष डिसोजा तांच्या तेसावा खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्य जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, परत एक दीस देवान आमचे फुडें दवरला. ताका अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक आनी पावते बरी ह्या मिसच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी सांगाता संभल्यावो. आमचे अस्कदगाय, आमचे उणें फोन आमी वळखून घेवन पावते बरी ह्या मिसांत वांटेली जावया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गडा अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संकार मरये सगळ्या जदुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससुच्या जिविता पावो. आमेन. सुमिया काकुत कर सुमिया काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर सुमिया काकुत कर सुमिया काकुत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुळदारा देवा, तुझे पवित्र सभेक अधिक अधिक नितळ कर आणि दिसान दीस राखून सांभाळ. तुझे विनेतीच्यान सुस्तेन जिवंक नसो देखून तुमचो तिका निरंतरी चलय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक ताचो दनी मानान आनी गौरवान लेखतलो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेच परान लोकांक जैत दिल्ले. तो एक वीर मनीस, पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टातालो. आरामगारांनी एक पोवटी इस्रायेलाचेर दाट घालून थंयचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडिल्ली. ती नामानाचे बायलेची साकण जाली. तिणें आपले धनीनीक म्हणलें, म्हजो धनी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळूंक गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोट बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें, इस्रायेलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली, तर ओस हांव इस्रायेलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता. नामान भायर सरलो. ताणें आपणाचोवे 10 रुपयाची तालेंतां, 6000 शेकेलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायेलाच्या रायाक आपणें हाडलेलें पत्र दिलें. तातूंत अशें बरयलेलें आसलें, ह्या पत्राचो वे हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरें करचे खातीर तुजेशी धाडटा. इस्रायेलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हणलें, मोराण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे. कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येव आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या गोड्या आनी रथाचो आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, ओस आनी जॉर्दनांत 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयचो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावून सर्वेच परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात बोंडायतलो आनी अशें कोट बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दमास्काचे न्हंयो आबाना आनी फारफार, इस्रायेलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हंय गाय. तातूंत न्हावन हांवें नितळ जावं येते न्हय. अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टांचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासता रावतय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातोलय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जॉर्दनान देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणें 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचे आग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जाले आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवाराचो वे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हणलें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणां. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो देवाक जीवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. जशें मेरू वमते जरीक ताणयता तशें म्हजो आत्मो तुका आत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो देवाक जीवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो देवाक जीवन देवाक ताणयता.
केतना वचून देवाचे सगळे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पटय. तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावोवं. श्लोक. म्हजो मोग देवाक जिवन देवाक ताणयता. केतना वचून देवाचे सगळे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तेदवा तुजी वेदी मुखार हांव येता. म्हाका संतोष आनंद दितल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. म्हजो मोग देवाक जिवन देवाक ताणयता. केतना वचून देवाचे सगळे मुखार रावंक म्हाका मेळत. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेश्वराचे नाव विश्वास दवरता. ताच्या उतराचे नाव पातळेन रावता. कित्याक ताचे सगळे आसा काकोळटांनी तरणाची भरती. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू नाजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनोगोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच संत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाचे शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसुल्ल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकल्याक लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. भागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सराप्ता प्रांत्यांतल्या एक विधो स्त्री सरसी. तशेंच एलिजेव प्रवादीच्या काळार इस्रायलांत साबार खोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनोगोगाचे आसलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडल्या दोंगराच्या शिखरांत हावन ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचन जाल्ली. पूण जेजू तांच्या मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपाचो एक ल्हानसो विवर तशेंच नियाळ आनी मागणें आमी करया. आयच्या पयल्या वाचपांत भोव अपुरबायेची गजाल सांगिल्ली आसा. नामान म्हणल्या एका कोडकाराची. नामान एक सादारण मनीस न्हय, तो सेनाधिपती. बोड आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपतीन जायते झुजून नाम जोडलोलो, गांव जोडलोलो हो मनीस. पूण ताका खोड लागली, खोडाची पिडा, लेप्रसी. आनी ताच्या घरा आसलेल्या साकरणीन सांगिल्ल्या प्रमाणे तो इस्रायलाच्या प्रवाद्याक दाखोवंक म्हणून गेल्लो गूण जावं, बरो जावं. आनी त्या एलिशा प्रवादीन ह्या कोडकाराक सांगलो ल्हानसो विशय. कितें म्हूण सांगलें ताणें, तुवें जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी न्हांयचें. भोव ल्हानशी गजाल, पूण हाका राग आयलो.
हांवें ह्या धाकट्या न्हंयत न्हांयचे दमास्काच्या गांवांत आबान पारपार न्हंयो आसात भोव वापरपाचे व्हडल्यो न्हंय ज्या इस्रायलच्या गांवांत ह्या धाकट्या न्हंयत हांवें कित्याक न्हांयचे आनी ताच्या सांगात आसलेल्या साकरान सांगलें आळे सायबा तुका कांय सगळो गोडो कोंडोवंक सांगोना तुका सांगलो ल्हान विशय तुका वचून सांगलो विशय नामक उदकांत देंवोन नामक सांगलेलें तुका सांगितलें आनी तूं कित्याक रागार कडकडताय हें साकराचें उतर आयकून वो कोडकार उदकाक देंवलो 7 फावटी देंवोन 7 फावटी उठलो आनी सगळी ताची कोड नितळ जाली मोगाच्यान ल्हान संगती करूंक आमकां तितलें बरें लायक जायना ल्हान संगती पूण देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ल्हान संगतीच व्हड विशय जातात फारावारायाच्या मुखार वचूंक मोइजे कमतलो आनी आरोना कणगे म्हूण सांगलें देवान आनी कणगे ती बडी कणगे ती भांगाराची बडी म्हूण सांगोना देवान ल्हान विशय सांगलो कणगे ती बडी आनी त्या बडयेंत सगळ्या इस्रायलाची धा कर्गां जालीं आनी त्या बडये मारीपात तो लोक उतरून बाचावेच्या गांवांक पावलेलें घडीत आमी पोरन्यासल्यांत वाचता ल्हान सासवाचें बी ते धरणीर पडोन किर्लोन वट जावन आनी रूख जावन ताच्या खांद्यांनी सुकण्याचे गोंटेर बांदतात आनी ह्या मारीपा देवाचें राज विस्तारता म्हणलें जेजू आमकां शिकयता ल्हान संगती तुका करूंक सांगल्यार फाटीं पडनाका इगर्जेन तुका मुखार येवन बसोवंक सांगतात इगर्जेन तुका हात जोडूंक सांगतात हें काले चिल्लर व्हडलें घाल मुखार बसचें हात जोडचें बरें कर देवाचें उतर आयकूंक सांगतात हें देवाचें उतर आयकूंक ताचें तें आसो पावर तुका मेळ्ळो जाल्यार आनी तुका कितेंच उणें ना तुका ल्हानशीं कांतारां सांगूंक सांगतात हे कांतारां घट्ट म्हणा म्हूण सांगतात हे ल्हानसो विशय पूण त्या कांतारां मारीपात देवाचो स्पिरीट पवित्र आत्म्याची सकत तुका येता म्हणलें एक चिंता आमी दवरची देखून ल्हान संगती करूंक आसा जाल्यार आयचे दिसा ते फाटीं पडनाकात आमच्या आळसाया मारीपात ते ल्हान संगती करूंक आमकां नाकात वेळार येवंक वेळार आमचें शिकाप शिकोवंक वेळार आमचें शिकाप आखेर करूंक वेळार कितें करूंक आसचें त्या वेळार करचें ल्हान ल्हान संगती आमी करूं जाल्यार नामान कोडकार ताकाय राग आयिल्लो ल्हान संगती करूंक पूण उपरांत ताणें केलो आनी तो बरो जालो आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां सबार फावटी ल्हान संगती करूंक नाकात काल जमचें ताचें उतर आयकुचें कुटुंबांत एकामेकाक दादल्या स्त्रियान सांगलेलें उतर आयकुचें आवय बापायन सांगलें भुरग्यांनी हें उतर आयकुचें आनी ह्या ल्हान ल्हान संगतींत आमी आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करचें ल्हान ल्हानश्यो थेंबे ते न्हंय जातात दर्यो सागोर जातात तशें म्हज्या जिवितांत आज उडास दवरया खंयचेय ल्हान संगत तुका करूंक सांगली जाल्यार ती करूंक भक्तीन मानान करूंक प्रयत्न कर आनी त्या मारीपा देवाचे विस्तार संगती तुज्या जिवितांत घडोवंक आसात म्हणलें चिंत आनी ते करूंक देवाचो आदार आमी मागया C44 Kim nailang kanigo tusa payang kerla manundayin kityo bapam samugala सर्वेश्वरा देवा सृष्टीचा रचणारा
समर्पित हांव तुका उडो गोवासो मनशा वांगडान केलो प्रितुमेन तो दिलो करतो उडो आमकां जिविताचो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानत दसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या किने पयस देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक कालती गायन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारणसो संस्कार जायशें कर. या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया. वैशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सर्वतई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक पावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमची मस्तीचेर आमी सैत व्हरतल्या. तुज्या काळसाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमची काळसां उदार जातेल्या. आनी आमकां सवणे करून गरजेवंत आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सुटणेच्या परबे तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी गायता. Puvir, 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 दरबाराचो सर्वेस्परा. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय. उत्सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गीत तुका जय. उत्सर्गीत तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन मरण सुसंग वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पास समर्पणची. तेचपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक
तुमचे पसूत आनी सुमेस मनशां पसूत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. सोन्याचे सूत तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही प्रगटा तुझा ज्ञान सोन्याचे सूत आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची काळच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतला आमा सुमेज तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती बागेबोन जुझे तिसपती, बागेबोन सांत आंतोन, बागेबोन काश्मीर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गमूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तुचे येणे बरोशान केल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां
शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणात आपयल्यान ती सुभागे. सुम्याचे भितरेचे म्हाका पवना पूण तिच्या उतरास म्हाका भलायकी मेळटली. D60. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सोबे एकवटान रावा. संवसारान म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे करे फाटल्यान दसाया. हांव केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रितुमेचे रोस तेंचे मीठ तुमी ताचे सारी जाल्ले तुमचे सावचेने. बरेपण बरें म्हूण दाखोवन उतरां कण्यानी वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेन दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळा बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अधिक अधिक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Boga somnia, patka muci.
बोग बोग सोम्या पातका मोजे बोग काकुळ मोजे करे देवा अगणित काकुळ ते अपराध मुझे कसर पुसून मुझे पावेर मोते बोग सोम्या पातका मुझे बोग बोग सोम्या पातका मुझे बोग. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूक आमचो सोडवण दार जावन तुवें धाडलो. आमकां पातकांतले आनी सर वायटाच्या बांदपासांतले सोडूंक ताणें कस सोंसले. जेजून ताचे जिणेन चलयली ती कुर्सा वाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकीची विसांडून कस दोगदोनी येताना भियेन नासतना रावूंक आनी तुजेर बावरदन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, सर लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पातका वरवीं एक कश्ट तुका फावो जाले, पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेलचे कश्ट आनी दगदनी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, तुज्या कांदार जडायेचो कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून ववयलोय. दिसपरत्या जिवितांत तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्विकार कर वोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सुम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. तिसरेच ते साव जेजू आपले पयले पोटी कुर्सा पोंदा परता. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, हो बारादीक कुरीस वयतना ताजे जडेन तूं पडलोय. पडल्यार ते इंस्टावान आसतना तूं उठून फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी पातकान पडटाव. असल्या संदर्भांनी उठूंक कुमसार जावन चिनी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. काकुलदारा जेजू, तुजे आवय मोरीन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिबो आनी सांगा दिल्लो. तुमी एकामेका सांगाता मेळतना बुजोवन दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कश्टांत आसलेल्या व्यक्तींक सदांच बुजोवन दिवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. पंचवेस ते साव सिरानाचो सिमाव जेजू कुरीस ओवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, सिरानाच्या सिमांक कुरीस वोवंक शिपाईन बोल्ड केले. मोन नातल्यारी ताणें कुरीस वोवंक तुका कुमो केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पटी हेरांक कुमो करूंक मोन नातल्या वेळार सिरानाचे सिमा परी प्रयत्न करून हेरांक कुमो करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पास जायशे आमकां कृपा दी. सुम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुलतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. सोवेस ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बेगीन कुसार विसरलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू, वेरोनिकाक तुजी बिरमोत दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बडले तुजे मुखामोळ पुसले. अशें तुका सावकासाय लाभली.
आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजाराक संकश्टांत वलवलच्या भावा भयणीची मुखामळां पुसोवंक आनी तांकां सावकासाय लाभोवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुल तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. सत्वेस ते सांव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. काकुलदारा जेजू नित्रांनी जाल्लो तूं हो बरा दीक कुरीस पळोवंक कश्टाताय. शिपाई तुका बळ करतात, असल्या संदर्भार तूं परताय. पूण ते इसरावन आसतना उठून फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जैती दगदनी आमकां सोंसूक मेळटा. असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुल तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. तुजेर हांवें पापादले, गुन्यांव हांवें केलो, गुन्यांव कासाव हांव जल्मालो, पातकान घर सांबावलो, भोगून सोम्या पातका मोजे भोगत, भोगून सोम्या पातका मोजे भोगत. 28 दिसाक जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. उजवंदारा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केल्ली. आज तुजे केस्ट पळोवन ती रडटाना तांकां तूं सांगत दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमोक केल्ली मनशां कश्टातना तशेंच हेरांक व्यक्ती विविध कश्टातना तांकां सांगत दी आनी बुजावान पाठोवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकू तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. 9 दिसाक जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. मोगाला जेजू परत परत तूं कुर्सा पोंदा पडलोय. शिपायांनी तुका देख दिले. तेरी पडयल्ल्या वेळार आमच्या विशयान तूं चिंताय, उठ्ठाय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें येताय. आमच्या जिवितांत कश्ट वयर कश्ट येताना हेरां विशीं चिंतूंक, सैतानाच्या संगतीक सैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकू तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. 10 दिसाक जेजूच्या आंग वस्तर काण ताका विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. मोगाला जेजू तुका शिपायांनी विनगो करून आगमन केलो. ह्या वेळा सुस्निकायेन हे केस्ट सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची ताण बगयताय. आमच्या जिवितांत सेर मनशाक मान दी, तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी. सुम्या काकू तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. 11 दिसाक जेजू कुर्सार केलयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. मोगाला जेजू कुर्सा वाट्याच्या पयण्याच्या निमाण्या हातार तुका तांणी कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय कुर्सार किलोमचे तुवें अर्पिले. आमचे जिवितांत तुजे खातीर जियेताना दिसपडते जैत जण आमकां केलयतात. असल्या परिस्थितीत देवानासतना तुज्या कुर्साक वेंगोवंक आमकां शिकय. सुम्या काकू तमचीकर, सुम्या काकुल तामचीकर, सदैव मागता उपकार कंसेलाय म्हजो काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर. 12 दिसाक जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार विसरलाय सगळो संवसार. काकुलदारा जेजू तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखांत आम्हा पत्क्या सुटका लबयली. आमकां बापाच्या हातान समर्पण दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले. अशें तुजे रेगत व्हरोन आमकां बचाव केले. आमचे दिसपडत्या जिवितांत सहशक्ती बापाक समर्पण दी आनी पाताक पयस घेवन जिवंक कृपा दी.
सोम्या काकूत आमची केर सुम्याका कुळताम शेकर सदैव माया मागता उपकार करसेलाय म्हज्या काळसान कुसार मेल्याचे सुशे 13 दिसा जेजूची कूड देवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुसार वेसरलाय सगळो संसार मोगाला जेजू मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्वीकार केली ह्या वेळार आमचे पासत बापा लागीं विनंती केली कश्टान संपडलेल्या मरणाच्या तयारीर आसलेल्या व्यक्तीक आमी स्वीकार करूंक आनी तांचे पासून सदांच मागोवंक आमकां शिकय सोम्या काकूत आमची केर सुम्याका कुळताम शेकर सदैव माया मागता उपकार करसेलाय म्हज्या काळसान कुसार मेल्याचे सुशे 14 दिसा जेजूक निके पितात आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता वे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुसार वेसरलाय सगळो संसार मोगाला जेजू तुजी निर्जीव कूड फोंडान निके पिली ह्या मुखान फोंडाक नवर तुवें दिलोय आमी सगळा सस्ता जियेतल्या आनी कोण मरचे ना म्हणून शिकयले आमच्या जिवितांत भरोशान जिवंक आमकां तूं शिकय सोम्या काकूत आमची केर सुम्याका कुळताम शेकर सदैव माया मागता उपकार करसेलाय म्हज्या काळसान कुसार मेल्याचे सुशे ही सोपान तूं म्हाका शुद्ध कर नितळ हांव जातलो दूद म्हाका हिमा प्रसन्न धोवो हांव जातलो भोगून सोम्या पातका मोचे भोगो भोगून सोम्या पातका मोचे भोगो क्रिस्त आमच्या पासत कलता जालो कुसशा मरणापर्यंत मोगाला जेजू तुज्या ह्या कुर्सावट्टेच्या पयणात आत्मीय रितीन आमी वांटेली जाल्या ह्या वेळी तुज्या पाशा वाचो आमी नियाळ केलो ह्या मुखांत आमकां बोवार्थान आनी भरवशान तुवें भरले फुडल्या जिवितांत पदका पाठ कर जियो पेल्याचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवंतपणाची साक्षीदार जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी तुजे नांवे मागता आमेन पाप सेवेच्या इराद्या पासत मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुवें नांव पयजांत ये राजंकय तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारात जा आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशी आमची पातका बघूस आनी आमकां ताळणे पडून नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपण बरले समतीचे संगता श्री आमचे तुसदे आणि स्ते फॉल क्रिस्ती जेजू भगिनी देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मया पांता पवित्रात्म्या सशाली तशा आता आनी सदांच आचन हांव सर्वेस्वरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं भोवका करता नितळसाण हांव लालयता तुज्या माय पासान आतां कर म्हाका नितळ गोली तूं शिड्यांक सरता शिडी हो म्हजो पूस करता तुजी दान हांव पयस वतना पाटी हाड हिडान दवरता आचन हांव सर्वेस्वरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं भोवका करता नितळसाण हांव लालयता तुज्या माय पासान आतां कर म्हाका नितळ चुबले वचे मागणी सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान चलयलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या रसाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रेक परत जागृत करूं तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थीचे बी पोषण करतली जावं रुपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवर्षान मनशा कोणाने सगळे सृश्टेतय ते बी रुपांतर हाडूं तेन्ना वायटाची सकत पोती नासतली
तुझे महिमा सुसना परसळतले शुभले वचे कृपा बरवर्षाची यात्रेका जावन आमचे ते सर्गींच्या दिव्य दिवशी अत्रेक नवो करू तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सुरंदर असो आनंदाने समाधान पसारू ससनाक आशीर्वादी चलल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप जावं मुगाळ पुत्र्या सोवे आमकां मरी आशीर्वाद देवा आमकां बेगीन खुशे करूया आनी आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.